Adventure नवीन आमेन. Amen. मोगाला बाप्पा आम्ही तुका आर्गां दिता ह्याच्या दिसापासून आनी एक फावट तुवें आमकां सगळ्यांक हाजीर केल्यात तुजें उतर आयकून आर्गां तुका दिता दिनवासता सगळ्यांक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान कोण हें उतर बरे भाशेन आयकूंक आनी आमच्या जिवितान पाडूंक आनी आमच्या जिविता वरवीं हें दुसऱ्यांक पावोवंक सगळे आमचे त्या वेळाची चिंतना आवडे आमी तुजे सोशी तुजे मुखार Recording in progress. सगळ्यांक तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान घे आनी कसली आडखळ आसा ती पयस करूं पयस तुज्या नांवान ती हांव पयस घालतां आनी बरे भाशेन ही मिटींग आमकां बरे भाशेन करूंक तूं आमकां तुजो आदार दी हें आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान Amen. 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 Okay. Jelina, you got this, no, Baba? Recap. The corona prayer will say later, okay? Okay. Koili Modia, brother, coronavirus. Yes, we can do Corona prayer. Sure. Okay, and Koryata. we have a recap as well. Okay, Baba, go. Olesya, go, Baba. Let's do the corona prayer. Hello? Jelena? What happened? They can't unmute. They cannot unmute. I don't know. Jelena, you there, Baba? Hello? It's not in the participant. Yes, she was there. Yeah, just That's got- it. No, she's there. Okay, then got unmuted. Jelena, okay. You ready? Yeah, she stopped it. Okay. Okay, we'll say, let Olesya say the prayer first. Corona. Corona virusa nafatele magne. Arga tuka Jesu moima tuka Jesu. Donia तुवे मुळ्ळार आमच्यान त्या दोंगराक सांगू शकता आनी दोंगरीन पड जेजूच्या नांवान हांव कोरोना व्हायरसाक शिरावता या जोराक या खोकलेक शिरावता सगळ्या लक्षणांक शिरावता जे भाशेन जेजू तुवें त्या आंजिराच्या झाडाक शिरावले आनी तें मरून गेलें तेच भाशेन वावरता जशें हांव जेजूच्या नांवान शिरावता हें देवचाराचें आतांच मरून वेता जेजूच्या नांवान आनी ह्या कुडींतले भायर घालता वच आनी दुर्गान पड जो देवान तुका दिसलाय आनी तूं केन्नाच परत म्हज्या जिवितांत येवचोंक ना हांव तुका दुरीन आसतना पूण काळजांतल्यान सत मानता की जें कितें हांव उलयलां तें खऱ्यांनीच म्हज्या जिवितांत घडोवन येता तें घडोवन आयलें आनी हांव उलयलां तें म्हाका मेळ्ळें बरी जावन आतां म्हज्या भावाताची उदकान्नी जेजूच्या नांवान हो व्हायरस ही लक्षणां ना ही पिडा मुळासान मरून गेली आनी म्हजी आख्खी कूड दर एक सांदो एकदम बरे तरेन वावर करता जेजूच्या जिविता वरवीं म्हजी आख्खीच कूड नवी जाली आसा आनी म्हाका लांब बरें भलायकीचें आंखलेलें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत फावो जालां असोच अधिकार ना मरना तुका हांव नाकारता शिरावता जेजूच्या नांवान
आणि पूर्णपणे हांव मानून घेता आणि स्वीकारता जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन आणि आमेन. Amen. 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 Praise God. Olesia, bore kele arka Jesu. All right. Okay, Jelena, you ready, Baba? Yes, sister. Okay, so start करूया. Arga Abba Bappa, Arga Jesu, Arga Pavitra Atmya. Last Wednesday, Brother Vincentan आमकां भावार्थ म्हणजे कितें ह्या विशयाचे बरे भाशेन शिकवून दिली. जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमचे 5 सेन्स आमचे भितर भिरांत हाडटा, पूण भावार्थ येता आमचे 6 सेन्सा वरवीं, सेन्स ऑफ फेथ. रोमन 10:17 सांगता, म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. देवाचें उतर आयकून आयकून भावार्थ येता. जेन्ना आमी 2 फावटी तें आयकता तेन्ना भावार्थ वाडटा. पयलें तें उतर वाचून कानार पडटा आनी भितर वेता. त्या वेळार देवाच्या उतराची समजोणी मेळपाक चड गरजेचें. स्मार्टफोनाची जेन्ना आमकां समजोणी आसता तेन्ना ताचो परतून परतून उपयोग करता. तशेंच देवाचें उतर आमकां समजता तेन्ना त्या देवाचें उतर आमचे जिवितांत वेवहारांत घालूंक जाय. सेकंड हियरिंग देवाचें जें उतर भितर घेतलां काळजांत आतां पवित्र आत्मो भितर सावन भायर उलयता. आमी देवाचें उतर समजून घेवंक भितर सरूंक चड गरजेचें, कारण देंवचाराक नाका तें देवाच्या उतराची समजोणी मेळयली आमकां, पूण समजोणी आसा तेन्ना तें आमकां जोयतीवंत करता आनी देंवचाराक भायर उडोवंक सोंपें जाता. ब्रदर फ्लोरेन्सियो आपली टेस्टमनी दिवन आमकां सांगलें, पयलो तो कितें जाता तें पळोवन भियेलो, पूण देवाचें उतर ताचे भितर आसल्यान पवित्र आत्म्यान ताका गायड केलो आनी देवाचें उतर भावार्थान ताणें वापरलें आनी तो जोयतीवंत जालो. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजांत पयलेंच आसता तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां कळीत करता, आमच्या मनांत हाडटा. पवित्र आत्म्या उद्देशी भावार्थ येता, भिरांत पयस जाता आनी जेजूच्या नांवान आमी जोयतीवंत जाता. मार्क चॅप्टर 11 22 वर्स 20 to 24 भावार्थाचो कायदो आमकां शिकयता. जेन्ना जेजूच्या नांवान आमी हुकूम घालता त्या कोश्टाक तेन्ना आमी जोयतीवंत जाता. आमकां भावार्थ जाय जाल्यार देवाचें उतर व्हडल्या ताळ्यान आयकूंक जाय, परतून परतून कानार पडून दी, पवित्र आत्म्या लागीं मागूंक जाय समजोणी दी म्हूण. टिचींग कोणा कडसून येयल्यार पासून पवित्र आत्म्या लागीं समजोणीक मागूंक चड गरजेचें. पवित्र आत्मो आमकां शिकोवन व समजोणी दिता, ती शिकोवन त्या उतरां आमच्या काळजांत एक स्टॅम्प कसो जाता, तें वसना. जेन्ना कोश्ट येतल्या तेन्ना पवित्र आत्मो तें उतर काडटा आनी आमकां जेजूच्या नांवान जोयत दिता. जेन्ना कंप्युटराक सॉफ्टवेअर नासतना आमी गरज तेन्ना तें सोदता, फायल नॉट फावंड अशें येता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां देवाच्या उतराची समजोणी आसना तेन्ना कोश्टा वेळार आमी कितें सोदता तेन्ना तें आमकां मेळना, फायल नॉट फावंड जाता. Praise God. आमी आमच्या जिवितांत सॉफ्टवेअर देवाचें उतर घालता न्हय म्हूण भायलो खबरो न्यूज, तेन्ना आमी सोलतात कशें जाता आनी देवाच्या उतराची ओळख दुसऱ्यांक दिता आनी देंवचाराक फटके दिता आनी परतून केन्ना सैतान येवपाक ना. आमचें मागणें न्हू पूण पवित्र आत्मो आमकां जोयत दिता. देवाचें उतर आयकता तें सोड आमच्या कानार पडून ती समजोणी मेळोन आनी आमी करता तें आमचो भावार्थ जोयत हाडटा. तें उतर म्हाका जोयतीवंत जिवीत दिता. तें उतर म्हज्या काळजांत आसा, म्हजो भावार्थ काम करता आनी देवाचें सगळें बरें म्हज्या जिवितांत घडोवन येता.
Mark chapter 16, verse 16 to 18 सांगता बावाट दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली. बावाट दवरतल्याक सगळें व्हड व्हड खुणां दिश्टी पडटा. जे देवाचें उतर आमी उलयता त्या देवाचे उतराक पवित्र आत्मो उलयता. जेन्ना हेडेक जाता तेन्ना हेडेक मेडिसीन घेवपाची गरज, तशेंच पिकोवणी जाय तेन्ना पिकोवणेचें मागणें करता. नेगेटिव्ह कितें पळयल्यार पासून देवाचें उतर आमच्या काळजांत आसता तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत आसना, कित्याक जेजू म्हजे भितर आसा. जेन्ना सगळें बरें आसा त्याच वेळार देवाचें उतर आमच्या काळजांत येवन गरजेचें. कसले कश्टांच्या वेळार पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर त्या वेळार दिता आनी जेजूच्या नांवान जैतिवंत करता. Hebrews chapter 11 verse 6 सांगता बावार्ता विरेंत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण बावार्थ दवरूंक जाय. Hebrews 11:1 सांगता बावार्थ म्हणजे कितें. जेन्ना आवडे आनी देवाचें उतर एक जाता तेन्ना तें सगळें घडून येता. बावार्था वरवीं देवाचें सगळें बरें आमच्या जिवितांत घडून येता. बावार्था वरवीं सगळें वायट पयस जाता आनी देवाचें उतर आमकां जैतिवंत करता. आमेन. Amen. 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 Praise God. Wonderful. Selena, Wonderful. बरें केलें जेलिना, बरें करून सगळें काडलें आनी उतर बरे भाशेन दुसऱ्यांक पाठयलें. आर्गान जेजू. Praise God. Praise God. Praise the Lord, brother Vincent. Praise God. Yes. Praise God. And मोगाच्या भावांक भयणांनो वेलकम. आनी देवाच्या मोगाचें उतर आयकूंक आयली म्हूण तुमकां येवकार. All right, brother, be ready. Right. आमी आतां गोंय कितें जावं or teaching करुया गो मेस आतां. Teaching start, brother, because afterwards it becomes late. Okay. Praise God. बरें, आमी आतां आमच्या भयणीन आतां आमकां सगळी सजमणी दिली जे आमी शिकल्या लास्ट विकान. कालच्या सुमारान आमी आयकलां. कितें आयकलां? बावार्थ वयर आमी आयकलां, वय की ना? आनी आमी आयज जेन्ना आमच्या भयणीन सामरी केली बावार्थाची, आमकां कितें सजमणी आयली? बावार्थ म्हणजे कितें? बावार्थ म्हणजे कितें? What is the meaning of faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence not seen. ओके. आणि दुसऱ्या भाशेन हांवें तुमकां सजमणी दिल्या भाशेन तुमकां आतां कोण म्हाका सांगूंक शकता आतां? वॉट इज द मिनींग ऑफ फेथ? आमकां सगल्यांक आवडे हात. आमकां सगल्यांक आवडे हात, डिझायर हात. पूण आमचे आवडे आमच्या जिवितान ते जातले, म्हणजे इट विल कम टू पास. आमचे सगळे आवडे जे हात आमच्या जिवितान ते देव घडून हाडटलो. होय ब्रदर. सगळे आमचे आवडे घडून हाडटलो. बाबा कोण उलया रे आमकडे. आमकां सगल्यांक खूब आवडे हात. वी हॅव लॉट ऑफ डिझायर्स. जे आमचे आवडे आसात ते देव आमकां दाखयतलो. आमच्या संसार आमच्या जिवितान ते सगळे आवडे जातले. विल इट कम टू पास? आणि भावार्थात सत मानता की आमच्या आवडीसाठी पावतले. प्रेज गॉड. कोणे सांगले ते? पळय. ओके, लिसन. आयकात बरे भाशेन. आमचे कडेन खूब आवडे आसात. वी हॅव लॉट ऑफ डिझायर्स.
पूण आमचे सगळे आवडे देव ते कोडीत करून हाडचो ना. इट विल नॉट बी पॉसिबल. वाय? कित्याक जावचें ना ते? जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना पळय, आमचे आवडे आसूंक जाय आनी ते आवडे जे आसात ताका जावंक जाय एक देवाचें उतर आसूंक जाय. आवडे आनी देवाचें उतर बरोबर आसतकूच तेन्नाच तें भरून येतलें. फकत आवडे आयले जाल्यार तें आमकां फावो जावचें ना. आनी देखून चड करून कितें घडटा, खूब लोक कितें म्हणटा, म्हाका खूब आवडे आसात, हांव देवा कडेन मागणें कोत्ता, देव म्हजें मागणें आयकना, कितल्यो वस्तू म्हाका जाय देवा कडसून, पूण आजून पासून ते म्हज्या जिवितांत घडून येवंक ना. कित्याक गाय येवंक ना? कित्याक म्हजे आवडे घडून? देवाच्या येवजणी प्रमाणे न्हय. व्हेरी गुड आन्सर. एक्झॅक्टली. जेन्ना त्यो जे आवडे आमच्या देवाच्या योजने प्रमाणे फावो जातात तेन्नाच की आमचे आवडे भावार्था वरवीं आमकां ते फावो जातात. आनी भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. हांव तुमकां एक स्टोरी सांगता. ह्याच सुमारान घडली. एक माय बरी नासली. एकदम सीक आसली. तिचे 2 धुवो आसात. ती म्हाका फोन करून परत फोन करतात आनी म्हाका म्हणटात, भावा मागणें करत म्हज्या माय पासत, ती एकदम बरी ना. दोतोर सांगता की तिका ती वाचची ना म्हणून. हांवें म्हणलें, तुमी कितें सजमतात, देव तिका बरो करतलो? ना, हांव जाणो की देवाच्या उतरा प्रमाणे तें सगळें बरें जातलें, ती बरी जातली म्हणून. बरें म्हणलें, आमी आतां एग्रीमेंट प्रे करया आनी तिचे वयर मागणें करया. तर कितें घडलें? मागणें केलें, पूण परतून ती त्या मायची परतून हॉस्पिटलान वचून दोतोराक विचारता, अरे बाबा कितें जालें, कितें चलता, कितें जालें, कितें रिपोर्ट आयला, कितें करपाचें आतां. तिची चोत्राय फकत दोतोराचेर आसली. ती मागीर जी खबर मेळटा तिका, ती आपल्या भाव भयणांक सांगताली, ती शेजाऱ्यांक सांगताली, हाका सांगताली, ताका सांगताली. परतून जेन्ना रिपोर्ट चेंज जातालो परतून म्हाका फोन करताली, म्हणटाली, बाबा ब्रदर हें जालें तोहें जालें. आतां म्हाका तुमकां सगल्यांक एक प्रश्न विचारूंक जाय. तिका भावार्थ आसलो? ना, तिका भावार्थ आसलो. कित्याक ती म्हाका सांगताली, जेजूच्या गायांनी म्हजी मायची पेकोणी जाली. ती उतर जाणो आसली. ती देवाचें उतर शिकताली, ती देवाचें उतर आयकताली, इतली वर्सां देवाचें उतर आयकताली. आनी ती म्हाका सांगताली, वय जेजूच्या गायांनी म्हज्या मायची पेकोणी जाली. पूण जेजूच्या गायांनी तिच्या मायची पेकोणी जाली जाल्यार म्हजी चोत्राय खिंचूर आसूंक जाय. देवाच्या उतराचेर परतून दोतोर कितें म्हणटा, रिपोर्ट कितें जाता, हॉस्पिटल कितें जाता, हो कितें म्हणटा, तो कितें म्हणटा, म्हजी चोत्राय खिंचर हा. म्हजी चोत्राय फकत रिपोर्टाचेर हा. दोतोर कितें म्हणटा, हो कितें सांगता, नर्स कितें म्हणटा, रिपोर्ट कितें सांगता, हे सगळे म्हजी चोत्राय हा. पूण तरी म्हजो भावार्थ जेजूचेर हा. आतां आयकात भाव भयणीनो, म्हजी चोत्राय जेजूच्या उतराचेर हा, पूण एके वाटेन चोत्राय म्हजी दोतोराच्या उतराचेर हा. दोतोर कितें सांगता तें. जेन्ना म्हजी चोत्राय देवाच्या उतराचेर हा आनी त्याच बरोबर चोत्राय जो दोतोर कितें करता, दोतोर कितें सांगता, नर्स कितें म्हणटा, दोतोर म्हणटा होपलेस केस म्हणटा, कांय जावचें ना. आतां म्हज्या भावार्थाक कितें जाता? आतां ह्या वेळार फकत हालता दुबाव येता. एक्झॅक्टली, दुबाव येता. आनी आतां म्हजो भावार्थ जो पयलो बरो आसलो, जेजूच्या गायांनी म्हजी मायची पेकोणी जातली, आतां कितें घडटा? आतां फकत म्हजी चोत्राय त्या दोतोर कितें म्हणटा तो. आनी आतां एके वाटेन हांव मागणें करता, एके वाटेन हांव देवाचें उतर म्हणटा, आनी कांयच म्हज्या जिवितांत बरें जायना. शेकी कितें जालें? जो दीस पावलो, सकाळीं 2 दीस जाले, ती म्हाका सांगले, दोतोरान म्हाका सांगला रिपोर्ट एकदम वायट म्हणून. 2 पारां
तिची माय भायर पडली. जेन्ना तिची माय भायर पडली, तिच्या भावार्थाक कितें जालें? देवाक कितें म्हणूंक लागली? देवाक शिणोंक लागली. ती देवाक शिणोंक लागली, देवा तुवें म्हजें मागणें आयकोंक नाय. हांव भावार्थान आसली, तुजें उतर जेजूच्या गायांनी म्हज्या मायची पेकोणी जाली. अर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हज्या मायची पेकोणी जाली. एके वाटेन मायचे मागणे ती करीत आसताली, पूण एके वाटेन ती पोत्तून हॉस्पिटलान वचोन ती फकत जे दोतोर सांगता ताचेर नियाळ कोत्ताली. तिजो भावार्थ सगळो कॅन्सल जातालो. आतां कितें घडलें? आमी एग्रीमेंट प्रेयर केलें, हांकां सांगलें, तांकां सांगलें, सगल्यांक सांगलें मागणें कर म्हणून, पूण शेकी तें तिजी मायची पेकोणी जावंक ना. पूण आयकात बरे भाशेन बाब ही गोंय की तुमकां हांव दिना फकत बिश्टेन तुका सांगपाक की तिजो भावार्थ हाल्लो म्हणून. आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी तें मागणें केलें, ती म्हाका म्हणूंक लागली, जेजूच्या गायांनी म्हज्या मायची पेकोणी जाली जाल्यार हांव सजमतां की दोतोरां कितेंय सांग, हांव जाणा म्हजी माय खूब वर्सां जियेतली म्हणून. पूण पोत्तून जेन्ना नियाळ कोत्ताली, जे दोतोरान सांगलां, हॉस्पिटलान सांगलां, तिजो भावार्थ मातसो हाल्लो. आतां कितें घडलें? जेन्ना मायचो रिपोर्ट एकदम वायट जालो, माय आतां ती शक्ती झगडपाक म्हणजे टू फायट द गूड फायट ऑफ फेथ, तिजो फायट गेलो आनी ती म्हणूंक लागली, आतां जेजू म्हाका पोत्तून येवंक जाय, जेजू म्हाका पोत्तून येवंक जाय, जेजू हांव तुजे कडेन येता, म्हाका आनी ह्या जिवितान रावंक नाका, कित्याक हांव आतां तुजे कडेन येता. आनी भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, हांवें कोणा पासत मागणें केलें जाल्यार हांवें म्हज्या भुरग्यांक केलें, म्हज्या मांयक केलें, म्हज्या भयणींक केलें, म्हज्या घोवाक केलें, म्हज्या गोंयकाराक केलें, पूण तांकां तें मागणें तांकां नाका. तांकां आपल्या मनान कितें आसा तें आमकां कळटलें, कोणाच्या मनान आसा तें कळटलें आमकां. हांव तुमकां विचारतां, समजा हांव म्हज्या भुरग्या पासत मागणें करतां, म्हजो भुरगो बरो शिकतलो, बरी शिरवीस करतलो, ताका बरी व्हंकल मेळटली, तो बरो काजार जातलो, हांव एक शामाय जातली, म्हाका खूब आवडे आहात, वय की ना? तुम्ही सगळीं जी पाय माय आसात, तुमकां तुमच्या भुरग्यां पासून आवडे ना? आसात. पूण तुमी आतां सगळे मागणे देवाशी कोत्तात, ही भुरगीं म्हजी बरी जातली, सगळें बरें जातलें, पूण तुजें भुरगें, तुजो भुरगो, तुजी चली, तुजी भुरगीं तुका आयकनात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनात, जे तुजे आवडे आसात ते घडून येतले? येवचे ना. आनी तेन्ना जेन्ना आमी मागणें कोत्ता आनी ते मागणे आतां ते जे आमचे आवडे आसात ते आतां घडून येनात, आमी कितें कोत्ता? आमी देवाक शिंगता, देवा तुवें म्हजें मागणें आयकोंक नाय, देवा तूं कितें कोत्ताय, तूं फकत तिचोर वयर बसलाय, तूं म्हजें मागणें आयकनाय. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां सदांच हें आमच्या मनान दवरपाक. भावार्थ आसलो फकत म्हाका, म्हज्यान भावार्थ दुसऱ्या पासत करूंक जायना. म्हज्यान दुसऱ्या मनशाक भावार्थ ना जाल्यार हांवें कितलें मागणें केलें, तें भावार्थाचें मागणें केन्नाच आमच्या जिवितान येवचें ना. वय केन्ना येता, केन्ना जेन्ना देवाची काकूत येता, पूण त्या मनशाक कसलेंच आपलें बरें जायना, बरें करूंक नाका, ताका आयकोंक नाका, कितें घडटलें? कांयच फायदो जावचो ना. तुमकां आनी एक गोवायकी दिता, आयकूंक तयार आहात तुमी? तुमकां सामकी सजमणी दिवपाक. एक म्हयनो जालो, एक भाव म्हाका जो म्हज्या घरा येयल्लो, हांगा तो केप येथान येयल्लो, तो म्हाका म्हणूंक लागलो, ब्रदर आमचे भाशेन ते कोंकणीन मागणें धाडटाय, तें बरें जाता, हांव खूब लोकांक हांगा धाडटा, पूण आतां म्हजो एक शेजारी आसा, तो आतां हॉस्पिटलान आसा, आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका, ब्रदर दोतोरान सांगलां ताजो लिव्हर सामको पिड्यार जाला, ताका फकत लिव्हर ट्रान्सप्लांट जाय. म्हणटच हांवें त्या बाब विचारलें, बाबा तुजो लिव्हर कित्याक पिड्यार जाला? तो म्हणलो, आतां म्हजी काजार जालें 7-8 वर्सां जालीं,
आनी हांव आतां 6-7 वर्सां फकत सोरो पियेता आनी तो बोटीर आसलो. हांवें म्हणलें बाबा तूं आतां सोरो पिवन तुजे कडेन ल्हान भुरगीं आहा 3-4 वर्सांचे, तुजी बायल 7-8 वर्सांची बायल आहा तुजे कडेन, तुका तांचो कसलोच मोग ना. तो रडोंक लागलो. तो म्हणून लागलो ब्रदर हांव केन्नाच आनीक सोरो पिवचो ना, म्हाका फकत देवाची काकूट जाय, म्हाका जिवंक जाय, हांव केन्नाच सोरो पिवचो ना, हांव देवाच्या उतरान रिगून रावतलो. अहें ताणें म्हाका सांगलें. आनी हांवें ताका म्हणलें फोनाचेर, हांव तो थंयसर केपें पावूंक ना, हांव बास्तार आहा. हांवें ताका फोनार सांगलें तूं जें म्हाका सांगताय तें खरेंच सोत. रडोंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो बाबा ब्रदर म्हाका जिवंक जाय. हांवें म्हणलें बरें तुवें आतां निचो केलाय जाल्यार देव तुजी काकूट कोत्ता, कित्याक देव आमचो एकदम काकूटकार. हांव तुका आतां देवाच्या उतराची सजमणी दिता. जेजूच्या गायांनी तुजी पेकोणी जाली. दोतोरान सांगलें तुका कांय करूंक जायना म्हणून, कित्याक आतां तुजें लिवर ट्रान्सप्लांट केलें, तुजो लिवर सामको पिड्यार जाला, तुका कांय जेवण जायना, तुजें डायजेस्ट जायना, तुका ट्यूब घाला, तुका फकत लिक्वीड घालता आनी तुका बॅग घाला, म्हणजे तुजें कांयच डायजेशन जायना, तुजो लिवर काम करिना. पूण आयज तूं थारो घेताय जाल्यार, आयज तूं निचो केलाय जाल्यार, तुका आयज खरेंच देवाची पेकोणी जाय जाल्यार 2 वस्तू जाय. एक तूं जाय तुका देवाचें बोगसोणें, की आयज तूं केन्नाच सोरो पिवचो नाय. आनी दुसरें म्हणल्यार ह्या देवाच्या उतराची सजमणी जाय, की जेजून आपल्या गायांनी तुका पेकोणी दिली. हें तूं बावट दवरताय? तो म्हणूंक लागलो वय ब्रदर हांव बावट दवरतां की जेजून म्हाका खरेंच पेकोणी दिली आनी आयज तान हांव केन्नाच सोरो पिवचो ना. हें ताचें उतर आयकोन हांवें म्हणलें ताका बरें हांव आतां तुज्या पासत मागणें कोत्तां, तूं दोळे बंद दवर. तुजो फ्रेंड थंयसर हॉस्पिटलान आसलो, ताका डिस्चार्ज दोतोर ताका त्या दिसाक डिस्चार्ज करूंक दिताले, कित्याक दोतोरान सांगलें ताका कांय करूंक जायना, ताचो लिवर पिड्यार जालो, ताका घरा वचोनी आनी ताका लिवर आनी 3-4-5 दिसांनी लिवर मेळना जाल्यार तो मरतलो. म्हणटच ताका एटलिस्ट घरा वचोनी ताचे फॅमिली बरोबर रावोनी, ताचो लिवर सामको पिड्यार जाला, ताका लिवर ट्रान्सप्लांट मेळत जाल्यार 3-4 दिसांनी तो वाचतलो ना तर तो मरतलो. पूण पळय आमचो देव इतलो काकूटकार, इतलो काकुतीचो देव आमचो. ताचे पासत ताका सजमणी दिवन ताचो बावार ताचो वाडलो, ताका सजमणी मेळोन देवान ताची काकूट केली, मागणें केलें आनी त्याच वेळार जेजून ताका एक नवो लिवर दिलो. त्याच वेळार देयर वॉज अ मिरेकल, ताका एक नवो लिवर मेळलो. आनी जेन्ना तो घरा पावलो तो आतां सगळें खावंक लागलो, मांस सरपतेल जें करूंक जायलें खावंक जायलें. ताका सगळ्यांनी लोकांनी सांगलें अरे बाबा तूं आतां बरो जालाय, तुका इतले दीस तूं कांय जायनासलें, तुका बॅग आसलें, इतलें बाबा खायनाका. तो कोणाचेच आयकोंक तयार नासलो. म्हाका हॉस्पिटलान सांगलें की तो खरेंच मन बदलतलो, तो आपल्या मनाची नडसणी करतलो, देवाच्या उतरान रिगून रावतलो, तो खरेंच सगळें बरें करतलो. 15 दीस जाले, 3 सुमान जाले, 1 म्हयनो जालो. खाता जेवता, टीव्ही पळयता, सगळें बरें करता. देवाचें उतर आयकना, टीव्ही पळयता, सोरो पियेना, पूण आपले खाता जेवता, ताका कसलेंच देवाच्या उतरान पडोंक ना. ताची मिसीस म्हणटा ताका सांगता बाबा जेवनाका, अरे बाबा इतलो जेवनाका रे, इतले तुजो कुयदाद घे रे बाबा. तो आयकोंक तयारूच ना. 1 म्हयनो जावन ताका कितें ना कितें घडटा, कित्याक आयकतात बरे भाशेन आयकात कितें घडटा तें. जेन्ना देव आमकां पेकोणी दिता, जेन्ना तो जो ओचमो जो आमकां त्रास दिता तो भायर सरोन वेता, तेन्ना कितें घडटा आमचे भितर जागो आसता. तो जागो जो रिकामो जागो आसा तो आमी भरूंक जाय देवाच्या उतरांनी. कित्याक आमी तो जागो जो रिकामो आसलो, जो वायट वचमो, पिडेचो वचमो आमच्या भितर आसलो, आमच्या जिवितान आसलो, जेन्ना तो भायर सरता तेन्ना कितें घडटा, थंयसर एक जागो जाता आनी तो जागो आमी देवाच्या उतरान पवित्र आत्म्या उद्देशी तो जागो देवाच्या उतरान भरूंक जाय. कित्याक आमी भरिना जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तो वायट वचमो, जो पिडेचो वचमो, कसलोच वचमो जावन भायर वचमो वेता, तेन्ना कितें घडटा, तो ओत्मो जो वायट वचमो आसा तो 7 आनीक जाण वायट ओत्म्यांक घेवन तो भितर येता
आनी त्या मनशाची सगळी नाश करून उडयता. कित्याक तो मनीस देवाच्या उतरान रिगून ना. बरें, तुमकां तुमकां तुमची सोजमणी मेळोवपाक तुमकां दुसरे भाशेन सांगता. समजा एक बायल एकल्या घरान रावता आनी तिचो चोर येयले. ओके, तिका चोरपाक एकटीच आहा ती, चोर येयले आनी तिणें बोबो मारल्यो आनी शेजारी आयलेत आनी तिणें शेजारी येना फुडें सगळे ते चोर धांवले. आतां ती बायल एकटी आहा. ती बायल जाणो की ती एकटी आहा, चोर जाणो ती एकटी आहा म्हणून ती आतां कितें करतली? ती आतां कितें करतली की चोर आयल्या म्हणून? सगळ्यांक सांगतली, गोमयतली, ती कोणाक सांगतली, कितें CCTV घालतली, कोणाक घरा हाडटली, कोणाक दादल्याक रावतली, वा कोणाक कितें तरी करतली. कित्याक ती जाणो आतां ते चोर जाणो की ती एकटी आहा म्हणून परतून येतले. पूण जेन्ना कोण पिडेचो वचमो पयस कोत्ता देवाच्या उतरा प्रमाणे तो पयस जाता, त्याच वेळार आमकां आमचें जिवीत, आमचें काळीज, आमचो आत्मो, आमचें मन देवाच्या उतरान भरूंक जाय. कित्याक आमकां जाय सोल्दादा भाशेन एम्युनिशन जाय. कितें म्हणटात तें, आमकां डिफेन्स जाय, हात्यारां जाय. एक्झॅक्टली, आमकां हात्यारां जाय. देवाचें उतर जावन आसा हात्यार, पूण आमचे कडेन हात्यार ना जाल्यार तो जो वचमो, पिडेचो वचमो भायर वेता तो पोत्तून येता 7 जाण व्हडल्या देंवचारांक घेवन आनी आतां सगळे निसणटोन घालता, आमकां काबार करता. म्हणजे ह्या मनशान जो 7-8 वर्सां आतां तो इतलो पियेतालो, ताजो लिव्हर पिड्यार जालो, ताका देवान ताका एक नवो लिव्हर दिलो. तो आतां देवाच्या उतरान नासलो. 1 म्हयनो खाता पियेता, कसलेंच कोणाचे बायलेचे आयकना, ताच्या भुरग्याचे आयकना, ताच्या शेजाऱ्याचे आयकना, कोणाचेच आयकना. 1 म्हयनो जालो आनी सुमार 1 सुमान जालो, तो एकदम सीक जालो आनी 2 दिसान तो भायर पडलो. आतां जेन्ना तो भायर पडलो, ताजो भावार्थान ताका देवान बरो केल्लो, काकुतकार देवान ताका बरो केल्लो. त्या काकुतकार देवान ताका जेशी मारलो ना. तर कोणे मारलो ताका? कोणे मारलो? आपणाकूच आपणेच मारलो. कित्याक ताणें जेन्ना देवान ताका काकूत दाखयली, जेन्ना ताका देवान पेकोणी दिली, ताणें आपल्या जिवितान एक मिलाप पळयली, ताणें कितें केलें? ताणें जेजूचेर बावार धरूंक ना, ताणें देवाचें उतर शिकोवंक ना, ताणें देवाक चड टायम दिवंक ना. तो फकत आपणाचेच पळयतालो. म्हाका सोरपते जाय, हें जाय, तें जाय, TV जाय, हें जाय, सगळें जायलें ताका. पूण ताका समोन जेजूशी गोड करपाक, ताका आपलो भावाक गोड करपाक ताका असलें कांय पडोंक नासलें. आनी कितें घडलें? आतां ते देंवचार जे आयले ताका सारको काबार केलो आनी तो ना थोड्या दिसांनी तो भायर पडलो. आनी ताजो फ्रेंड म्हाका फोन करून सांगता, ब्रदर कितें सांगू तुका, तुवें देवान ताची इतली काकूत केली, मिलाप केली ताका नो लिव्हर दिलो, ताका सजमण हाडलें दोतोरांक थिचोर. कित्याक सुमारान तो पोत्तून गेला, ते म्हणटा तूं सारको बरो आहे, तूं आतां जेवताय खाताय सगळें तुजें बरें चलता. आनी देवान ताका काकूत दाखयली. पूण ह्या मनशान ज्या देवान ताका काकूत दाखयली, ताका खरेंच ताका त्या त्रासांतलो भायर काडलो, त्या मनशान पोत्तून आतां देवाचे बरोबर संबंद धरूंक ना, देवाच्या उतरान रिगूंक ना. तो फकत TV पळोवंक लागलो, फकत खावप पिवपाक लागलो आनी आतां ताचें सगळें पिड्यार जालें आनी तो शेकिमेंत मेलो. भाव भयणीनो, ह्यो 2 गोवायक्यो हांव तुमकां कित्याक दिता. आमी आमचो नियाळ कालच्या सुमारान केला भावार्था वयर. चड फाटी आमी म्हणटा आमचे कडेन भावार्थ वय की ना. कित्याक आमी जाणो जेजूच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली, आमी जाणो देवाचें उतर. पूण जेन्ना तो त्रास येता, त्रास येतलेच. जेन्ना आमी जियेशी आसा, आमी जिवी आसा, त्रास येतलेच. मोरा पासून आमकां त्रास येतले. पूण जेन्ना आमचे कडेन हात्यारां आसा, आमचे कडेन देवाचें उतर आसा, हे जे त्रास येतात, हे जे दुयेंस येता, हे जे आमच्या जिवितान त्रास येता, आमचे कडेन हात्यारां आसतलीं, आमच्या भावार्थ वरवीं तें जैत आमकां मेळोवपाक. आमचे कडेन हात्यारां ना, आमचे कडेन देवाचें उतर ना. आमी फकत जेजू पाव म्हणून सगळ्यांक सांगता की म्हजे पासत मागणें कर, तेन्ना कसलेंच घडचें ना. कित्याक आमचो संबंद जेजूशी गोड जावंक जाय दिसान दीस.
आमचो आता पळयात भाव भयणीनो, जेन्ना एक बायल आनी तांचे काजार जाता, लग्न जाता, जेन्ना ती पयली काजार जाता तांकां ती बरी भाशेन वखना. लव स्टोरी जात जाल्यार दुसरे भाशेन, पूण जेन्ना तांचे एंगेज आमी म्हणटात ते भाशेन फिक्स्ड मॅरेज म्हणजे अरेंज मॅरेज आसतकूच तांकां एकामेकाक ती जाणो जातात, दीस जातात त्या प्रमाणे एकामेकाक वळखतात, ताका कितें बरें जाय, ताका कितें आवडटा, ताका कितें नाका. आमचो संबंद आमच्या बायलेशी, आमच्या घोवाशी वाडत वेता दिसान दीस. जेता आमी 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 आमच्या काजाराच्या जिवितान वेता, आमचो संबंद घट जाता. तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, ताच्या उतरान आमी रिगून रावता, आमी ताचें उतर पाळटा, आमचो संबंद घट जाता जेजूशी, आमचो भावार्थ घट जाता. आनी त्या भावार्था वरवीं जेन्ना आमकां त्रास येतात, आतां त्या भावार्था वरवीं ते उतर जे आमच्या भितर काळजान आसा त्या उतरा वरवीं आमकां जैत फावो जाता. आतां आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, हांव तुमकां रोमकाराची पयली चीट, हांव नको आतां खिंचत ते रोमकाराची 18वी वड, रोमकाराची पयली चीट 18वी वड. 18वी वड आमी वाचुया. मातशें स्क्रिनाचेर घालूंक जाता जाल्यार मातशें घालात, बिकॉज हांव तुमकां कितें एक आयची शिकवण दिवंक सोदतां. Romans chapter 1 verse 18 onwards. खरेंच खोटेपणान ना मातशें राव बाबा, जुनी ना मातशें राव. Let the screen come. Okay. खरेंच खोटेपणान मातशें राव. ओके. खरेंच खोटेपणान तो दामून दवरतात ते देवदूत नासलेल्या मनशाच्या सोद खोटेपणाची देवाचो क्रोध स्वर्गांतल्यान देंवलेलो दिसपी ओडून येता. हाचो अर्थ कितें? 18वी वडाचो अर्थ कितें? देवान आमकां देव तो देव, आमी जाणो एकूच देव हा म्हणून, होय की ना? आनी केन्ना आमी देवाचो राग आमचेर येता, देव आमचो राग, देवाचो राग आमचेर येता, होय की ना? होय. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता देवाचो राग आमचेर हा म्हणटच ही जी वड 18वी वड वो कोणाचे उलयता तो? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता देवाचो राग आमचेर हा? देवाचो राग कोणाचेर आसलो? कोण सोत दामून दवरतात आनी देव दवरून नासलेल्या मनशाचेर खोटेपणान जियेतात तांचे. ओके, म्हणजे कितें? जी लोक जेजूचेर भावार्थ दवरिना, म्हणजे हांव म्हणटा हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार म्हाका देवाचो राग येवचो ना, अहें आमी समजता. खरेंच म्हणलें, जो जेजूचेर भावार्थ दवरता म्हणजे एक नळी रोड्स ना जाल्यान तांचो देवाचो क्रोध केन्नाच येना. देवाचो क्रोध म्हणजे देवाचो राग कोणाचेर येता? जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरिना. आयकतात? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता देवाचो राग कोणाचेर येयलो? देवान आपलो राग कोणाचेर दवरलो आमचे पासत? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक ओकोनासली, जेन्ना आमी जेजूक ओकोनासली तेन्ना देवान ज्या लोकांक जेजूचेर भावार्थ दवरिना तांचेर ताचो राग दवरलो, क्रोध दवरलो. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता देवाचो राग आमचेर येता ना. कित्याक? देवाचो राग, देवाचो क्रोध जेजूचेर येयलो. आयकतात तुमी? आयकात बरे भाशेन. जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरिना
तांकां देवाचो राग आसा. दॅट मीन्स दे आर ऑलवेज अंडर द अँगर ऑफ गॉड. देर इज अ कर्स ऑफ गॉड दॅट बिकॉज देर इज नो पीस. म्हणजे देवाची शांती देवाचो मोग तांचे भितर ना, कित्याक ती जेजूचेर बावर दवरिना. वय की ना? पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता देवाचो क्रोध वा देवाचो राग आमकां येता ना. कित्याक देवान आपलो राग, आपली सगळी आपले जे शिराप असलें, जे वायट असलें, जे आमकां फावो जावंक जाय ते ताणें जेजूचेर ओतयलें आनी जेजू आमच्या पासून खुर्सार मेलो. वय की ना? आता 19 फुडें वाचया. कारण देवा विशीं जे ओळखू जाता ते ती बरी जाणत, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. आता समजल्यात तुमी? देवान तें आमकां उक्तें केलां केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरलो, आमकां सगळें बरें आमकां दाखयलें. आतां आमी देवाची भुरगीं जालीं. आतां देव आमचेर राग दवरिना, आमचेर कसलेंच वायट दिना. देव आमचे पासवतात. गॉड इज फॉर अस. कित्याक ताणें सगळें जे वायट आमकां फावो जावंक जाय आसलें तें सगळें वायट जेजून आमच्या पासत घेतलें. आतां आमकां फकत बरेंच फावो जाता देवा कडसून. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेन्ना आमी जेजूचेर बावता, जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 म्हणटा, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आमी एक नवी रोचना जाता. आमच्यान घाली येता 2 Corinthians chapter 5 verse 17. तेज्या बद्दल पत्तून आमची रोंकाराची चिटी कडेन वसया आमी पत्तून. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. तो घालतलो ब्रदर. बाबा 2 Corinthians chapter 5 verse 17 म्हणटा, जेन्ना आमी जेजू बरोबर आसा, आमी जेजूचेर बावर दवरता, आमी एक नवी रोचना जाता. आज एक नवी रोचना हाचो अर्थ कितें? आमी ह्या वेळार आमी बावरता वयर शिकता. प्लीज आयकात बरे भाशेन. हांव जे तुमकां देवाचें उतर शिकयता, आमी शिकता तें देवाचें उतर, हें फकत बावरता वयर आमी शिकता. पूण आयकात बरे भाशेन. आमी देवाचेर बावर दवरता जाल्यार देव आमचेर कसलोच राग दवरिना. देव कसलोच राग दवरिना. देवाचें उतर कितें म्हणटा? मातशें वाचात व्हडले भाशेन. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 17 वड. बच्चोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. म्हणटकूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर ती एक नवी रोचना. पोरणें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें जालें. आतां भाव भयणीनो, आमी सगळीं क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. होय. हांव सगळ्याचो वय म्हणून आयकना. थोडी अजुनूय नको एकवटान आसात वा ना? आमी सगळीं जेजूच्या एकवटान आसात. ओके. जेजूच्या एकवटांत आमी आसात जाल्यार आमी एक नवी रोचना जाता. आयकात बरे भाशेन. जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आसात आमी एक नवी रोचना जाल्या. नवी रोचना खिचर जाल्या आमी. तू लांब आसलो जाल्यार मातसो मोठको जालाय, मोठको जाल्यार मातसो लांब जालाय. गोरो आसलो जाल्यार मातसो कावो जालाय, कावो जाले जाल्यार दोळ जालाय. अशें जाता आमी नवी रोचना जाता. ना आमचें मन बदललां. आत्म्या वरवीं वॉलेटान एक आन्सर दिला. वॉलेटान आन्सर दिला. इन द स्पिरिट आमच्या आत्म्यान आमी नवी रोचना जाल्या. वय की ना? आणि जेन्ना आमी आमच्या आत्म्यान नवी रोचना जाल्या तेन्ना आमच्या आत्म्यान देवान आपलो भावार्थ घाला. आयकतात तुम्ही? जेन्ना आमी नवी रोचना जाल्यान केन्ना जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसान तेन्ना आमच्या आत्म्यान जेजूचो भावार्थ भितर सरला. म्हणजे जेजूचो भावार्थ आणि तुजो भावार्थ आणि म्हजो भावार्थ जेजूच्या एकवटान
एकदम सेम, कसलेच डिफरन्स ना. Hallelujah. आयकतात तुम्ही भाव भयणां? बरे भाशेन आयकात. आम्ही समजता अरे तो जेजू, तो ब्रादर, ती सिस्टर, तो 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 पाद्री, ताचो बावाड मातसो व्हडलो आहा, आमचो बावाड मातसो ल्हान आहा. ना भाव भयणीनो, जेन्ना आमी क्रिस्ताच्या एकवटान आसात, जो बावाड जेजूक आसलो ह्या संवसारान, तोच बावाड तुका आनी म्हाका फावो जाता. कित्याक आमच्या आत्म्यान आमी एक नवी रचना जाता. पोरणे वेता आनी आतां आमचे सगळेंच आमच्या आत्म्यान नवे जाता. आतां आयकात बरे भाशेन. आतां मातशी फास्ट उडो नाकात, उडपाचो टायम अजुनूय येवंक ना. आयकात बरे भाशेन. जेन्ना आमचे भितर सगळें आहा, भावार्थ आसा, जेजू आसा, आमच्या जिवितांत सगळें बरें फावो जातलें आमकां. होय. कितलीं जाणां तुम्ही समजतात की आमच्या जिवितांत सगळेंच बरें जातलें? कितलीं जाणां तुम्ही समजतली की आमी आतां जेजूच्या एकवटान आमचो आत्मो नवो जालो, भावार्थ जेजूचो आमच्या भितर आसा, आतां आमच्या जिवितांत सगळें बरें जातलें, स्वर्ग आमकां फावो जातलो ह्या संवसारान. कितलीं तुम्ही समजतात? भाव भयणीनो, उतराप्रमाणे चलता जाय. उतर हा ब्रदर सांग तू कितें म्हणटाय ते सांग. जेजून सांगितले उतराची टीम करता जाय आनी एक करता जाय, ते उतराप्रमाणे चलता जाय. बरें, हांव तुमकां आनी एक एग्जाम्पल दिता. ओके, आयकात बरे भाशेन. हांव एका बिल्डिंगान रावता. ओके, एका बिल्डिंगान हांव रावता आणि हांव 4th स्टोरी बिल्डिंगाचेर रावता. ओके, आमच्या 4th स्टोरी बिल्डिंगाचेर वयर एक टँक आसा, उदकाचेर टँक आसा. ओके, त्या उदकाच्या टँकान उदक सदांच पंप करतात, वयर करतात आनी त्याच्या उपरांत आमकां उदक मेळटा. आमच्या बिल्डिंगान, आमच्या बाथरुमान, टॉयलेटान सगळें उदक मेळटा, किचनान मेळटा. आतां समजा हांव गेलो थंयसर एका आमच्या बाथरुमान गेलो आनी थंयसर एक टॅप आहा आनी थंयसर हांवें मागणें केलें, जेजू म्हाका उदक जाय, जेजू म्हाका उदक जाय, जेजू म्हाका उदक जाय. उदक येतलें? कितले मागणें कर, कितले तेर्स कर, 12 सुंकटां 13 ब्रेस्तार, कितले कर, उपास कर, कितेंय कर, नोवेनां कर, सगळें कर, उदक येवचें ना. पूण जेन्ना म्हजे 4 बोटां घेतलो आनी ते टॅप उक्तें करतलो तेन्नाच की तें उदक येतलें. वय की ना? बरें, आमी कितलीं जाणां काजाराक गेल्या? आमी कोणाच्या काजाराक? आतां कोवीड आहा म्हणून आतां काजाराक वचोंक जायना, आमकां फकत ऑनलायन पळोवचें पडटा. पूण समजा आमी कितले फावटी आमी एका काजाराक गेल्या? काजाराक गेल्या न्हू आमी सगळीं. आनी जेन्ना आमी काजाराक वेता ती फकत आमकां थंयसर बसयतात आनी थंयसर ती आपलें कितें करतात आनी वचात घरा वचात. तुमी अशें जाता? कितें आसता? डान्सिंग, शान्सिंग, म्युझिक आसता, स्नॅक्स आसता, ड्रिंक आसता आनी तेच्या उपरांत कितें आसता? जेवण आसता, बुफे आसता. आतां तूं तुज्या जाग्यार तुज्या कदेरीचेर बसलो आनी म्हणून म्हाका भूक लागल्या, म्हाका भूक लागल्या, थंयसर सगळो लोक जेवता, थंयसर आयला, मेज घाला, थंयसर आपलो जेवता, तूं आपलो हाय थंयसर तुज्या टेबलाचेर, म्हाका भूक लागल्या, तूं बुकेन वतलोय आनी थंयसर तुज्या संवसाराचे बुफे जेवण जातलें काबार, सगळो लोक घरा येतलो आनी तांगे तुजे कडेन येतलो, अरे बाबा तूं कितें करता हांगा? ना हांव बुको मरता. जातलें तहें? आमी सगळीं हुशार, आमी केन्ना तहें करना. कित्याक आमी मेजाचेर वेता आनी सगळें जे मेजाचेर आमकां घाला तें आमच्या प्लेटीन घालून आमी तें जेवण खाता. वय की ना? तेच भाशेन. हॅलो, कोणाक कितें विचारूंक जाय? सिस्टर फातिमा. ओके, शी इज पुट अ हँड अप. सिस्टर फातिमा इज पुट अ हँड अप. येस सिस्टर फातिमा, तुका कितें विचारूंक जाय? Anybody wants to ask a question? I don't know. Somebody wants to ask a question. कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय? हांव फुडें वचों. Yeah, go ahead, brother. ओके, म्हणटोच Raise your hand, Fatima. No action.
it was before when brother was answering something that time. Now start, okay. Okay. Maybe after this time we'll have a question answer session. No problem. म्हणटोस आमी जाणो की आमी जेन्ना बाथरुमान वेता आमी केन्नाच मागणे करिना आमकां उदक जाय म्हणून. आतां उदक वयर टँकीन हा, फकत आमकां टॅप उक्तें करचें पडटा. जेन्ना आमी काजराक वेता जेवण टिचर घाला मेजाचेर आमी मागणे करिना की जेवण येतलें म्हणून त्या टेबलाक कडसून आमकां उठचें पडटा आनी त्या टेबलाचेर वेचें पडटा, आमच्या बोशेन घालचें पडटा. वय की ना? वय. तेच भाशेन टँक वयर बोलना उदकाचें, पूण तें उदक आमच्या टॅपान येवचें ना जेन्ना आमी तें टॅप उक्तें करचें ना तेन्ना. आनी तेच भाशेन जेन्ना जेजू आमच्या भितर आसा, आमी नोळी रोचना जाल्यार जेजूचो भावार्थ आमचे भितर हा, हो भावार्थ भायर येवचो ना जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोडसोडणी करिना जाल्यार. आमकां जाय आमच्या मनाची नोडसोडणी करूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे. जशें आमच्या भावान आतां ब्रदर जोवान सांगलें आमकां देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक जाय, देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय धरूंक जाय. म्हणटोच मुजे कडेन सगळें हा, टँक मुजे सगळें बोल्लां, जेवण सगळें हा, पूण हांव थंयसर फकत बसता उपाशी. कित्याक हांव म्हज्या मनाची नोडसोडणी करिना, हांव म्हजें मन देवाच्या उतराचेर धरिना आनी तेन्ना म्हजो भावार्थ म्हाका कसलेंच बरें दिना. म्हणटच हांव सगळें म्हजे कडेन आहा, पावर सगलो आहा, भावार्थ सगलो आहा, पूण आतां म्हज्या मनाची नोडसोडणी करिना आनी म्हाका कसलेंच बरें म्हज्या जिवितांत फावो जायना. म्हणटच प्रॉब्लेम कोणाचो? देवाचो, देवचाराचो, म्हज्या पायचो, पाद्रीचो, प्रिचराचो? कोणाचो प्रॉब्लेम तो? म्हजोच प्रॉब्लेम. बरे भाशेन म्हणलें आन्सर. इतले फाटी आमचे कडेन सगळें हा, देवान आमकां सगळें दिलां, पूण आमी फकत उपाशी मोडटा. आमी फकत म्हणटा जेजू म्हाका बेसांव दी, जेजू म्हाका बरो कर, आनी देवाचें उतर म्हणटा बाबा हांवें तुका बेसांवांनी बोल्लां, हांवें तुका पेकोणी दिल्या, हांवें तुका सगळें बरें केलां, तूं फकत म्हजें उतर घे, तुज्या मनाची नोडसोडणी कर, तुजें मन बदल, तुजें तोंड उक्तें कर, आनी जेन्ना तुवें तें उतर भितर घातलें. लास्ट टायम आमी आयकलां, आमच्या भयणीन बरें समरायज केलां, रोमन चॅप्टर 10:17. भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकून 2 फाटी. पयलें तें उतर भितर सोदता, आमच्या काळजान येता. आतां तें उतर भितरच्यान भायर येता. केन्ना? जेन्ना हांव म्हज्या मनाची नोडसोडणी करता. आनी आतां जेन्ना म्हज्या मनाची नोडसोडणी करता तेन्ना तें उतर जें म्हजे भितर आसा तें म्हजें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सुट्टा. आतां म्हजो भावार्थ भायर सुट्टा. आतां जे म्हज्या काळजान आसा, म्हज्या आत्म्यान आसा, जो भावार्थ आसा, तो म्हजो भावार्थ आतां भायर सुट्टा आनी म्हाका सगळें देवाचें फावो जाता. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? हालेलुया. म्हणटच भावार्थ आसलो, हांव मागणी करता, हांव देवाचें उतर आयकता, देवाचें बायबल स्टडी घेता, सगळें करता, पूण म्हज्या जिवितांत कांयच बरें जायना. कित्याक? जेन्ना हांव बायबल स्टडी कडेन येता, आतां फकत आमच्या सिस्टर मारियान काय बरें कॉमेंट्स केलां ह्या वेनिसडे आमकां सगळ्यांक मेळोवपाक. हांव देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराची सजमणी घेता, आनी आतां सुमार 8:30 जाली. जेन्ना हांवें देवाचें उतर आयकता, हांव न्हिदता. फाल्यां जेन्ना दीस कोमेस जाता, जें हांवें काल आयकलां हांव तें फकत आयकना. म्हाका आतां म्हज्या मनान कांय ना, हांवें बरोवंक ना, म्हाका तें करपाक हांव करिना तें उतर, हांव म्हज्या मनाची नोडसोडणी करना. सगळें तें उतर फकत म्हज्या मनान आहा, म्हज्या काळजान वचोंक ना, आनी हांव तें उतर आतां करिना. आतां म्हजो भावार्थ चलतलो? चलचो ना. म्हजे कडेन सगळें भितर हा, म्हजे कडेन जानवाय हा, म्हजे कडेन सजमणी हा, पूण आजुनूय हांव तें उतर तें करिना म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत. आनी देखून म्हाका कसलोच फायदो त्या भावार्था वरवीं जायना. आनी देखून भाव भयणीनो, आतां आमी देवाक शिंगता, आमी म्हणटा देव तुमचें मागणें आयकनाय. आनी देव जेजू आमकां म्हणटा बाबा भुरग्या, म्हज्या चोले, म्हज्या भुरग्या, हांवें तुका सगळें बरें करून दिलां, म्हजो भावार्थ तुजे भितर धरला. तूं फकत तुज्या मनाची नोडसोडणी कर, तूं फकत तुजें मन उक्तें कर, तुजें तोंड उक्तें कर, म्हजें उतर भावार्था वरवीं म्हज्या आर्गां दिवन घे, आनी तुका हांव सगळें जें हांवें तुका घडोवन हाडलां तें तुका फावो जातलें. भाव भयणीनो, तेन्नाच की आमच्या भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें जें घडोवन हाडलां तें आमकां फावो जातलें. आयकतात तुमी? आतां आमी
म्हणटा ओ भावार्थ आमचे कडेन हा ब्रदर भावार्थ जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली. वय जेजूच्या गायांनी तुझी पेकोणी जाली बरें हा. जेन्ना तू जेजूच्या गायांनी तुझी पेकोणी जाली आणि तू पोतून देवाच्या उतर म्हणटाय बरें हा तुका भावार्थ आसा. थोड्या दिसांनी थोड्या वरांनी कोण येयलो तुका अरे जाणय रे बाबा तुका कोविड हा आमचो शेजारी तुकाच जाला त्या भाशेन तो आतां हांव घरा भायर थाना येयला तो भायर पडलो तो मेलो रे बाबा ताका कोविड जालो तो मेलो. आतां तुका कितें जाता जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली. जेजू आता म्हजो चान्स आयला आता इतली लागीं पावली कोविड आतां हांगाच पावला लागींच पावला म्हजो टायम आयलो आयता आनी तुजो भावाड कितें जालो त्या वेळार. एके वाटेन तू म्हणटाय जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली पूण तुजें मन आनी तुजी चिंतना फकत त्या तुज्या शेजारी मेला म्हणून तुका आतां भिरांत आयली. पूण जेन्ना ती भिरांत येता आमी कितें करूंक जाय आमी आमचें तोंड उक्तें करूंक जाय म्हणूंक जाय जेजू जाणो की म्हजो शेजारी मेलो ताकाय कोविड आसा पूण हांव तुजें उतर म्हज्या काळजान रिगून दवरता. ही सगळी चिंतना म्हज्या मनान येता की आतां म्हजो टायम येयला पूण हांव फकत तुज्या उतराचेर बावट दवरता. येस म्हज्या मनाचेर खूब दबाव येयला पूण हांव तो दबाव जो येयला हांव ताचेर म्हजो नियाल करिना तुज्या उतराचेर करता. देखून आतां जो दबाव येयला आतां तो दबाव येयला म्हणून आतां म्हज्या तोंडांतली कितें वायट सुटत म्हणून हांव तुजें उतर म्हणटा आनी देखून हांव आतां चड करून स्वता सगळ्या वेळार जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली. जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली. जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली. जो लोकांक हे वटेन मरोनी ते वटेन मरोनी कितेंय जावनी पूण हांव फकत म्हजी चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरता. आतां जेन्ना म्हज्या उतर म्हज्या तोंडांतले उतरां सुट्टा जो दबाव आयला ताच्या उतराचेर हांव नियाल करिना तेन्ना म्हजो भावार्थ म्हाका म्हजो भावार्थ आतां म्हाका तो फायदो दिता आनी आतां जे भितर आसा ते म्हाका पेकोणी फाव जाता आनी हांव आतां जे भावार्था वरवीं म्हाका सगळें देवाचें फावो जाता. आयकतात भाव भयणी तुमी कित्याक आमी फकत म्हणल्यार भावार्थ आसा थंय चलचें ना. भावार्थ आसा जाल्यार तो भावार्थ कोणाक दिसती पडटलो कसो जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें करता जेन्ना हांव तें उतर आयकता आनी आतां त्याच वेळार म्हाका ही वायट खबर येता म्हाका खबर येता की हो बरो ना हो मेला हें जालें तें जालें आतां वायरस वाडलें आतां ताका कॅन्सर जालो कोणें डॉक्टरान सांगलें तुका हें जालां तें जालां ताचेर नियाळ दवरिना हांव फकत म्हजो नियाळ जेजूच्या उतराचेर दवरता. म्हज्या मनान म्हज्या काळजान खूब दबाव येता खूब त्रास येता म्हज्या मनान कित्याक हांव चिंतता अरे बाबा इतली वायट खबर येता पूण जेन्ना वायट खबर येता हांव त्या वायट खबरेचेर चड नियाळ करिना हांव म्हजें तोंड उक्तें करता आनी फकत देवाचें उतर म्हणीत आसा हांव कोणाच्योच खबरो आयकना. कोण येत जाल्यार म्हाका सांगपाक वायट खबर ताका सांगता बाबा म्हाका तुजी खबर नाका म्हाका तुजें आयकपाक नाका म्हाका फकत सांगूंक जाय तुका की हांव जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी जाली हांव खरेंच जेजूच्या उतराचेर बावट दवरता म्हाका तुज्यो खबरो नाका म्हाका तुजें कांय आयकोंक नाका. मरता वयता बरें हा पूण हांव जेजूच्या उतराचेर रिगून रावला देखून हांव पोत्तून देवाचें उतर म्हणीत आसा. आनी जेन्ना तें कोत्ता भाव भयणीनो जे हांव नोई रोचना जाल्यार जो बावार्थ म्हजे भितर आसा तो बावार्थ म्हाका जैत हाडटा आनी म्हाका सगळें देवाचें म्हज्या जिवितान फावो जाता. आयकतात भाव भयणी तुमी आनी आमी आमची इतलेंच आमच्या मनान आमी पोत्तून दवरूंक जाय. फकत भावार्थ आसा फकत भावार्थ आमच्या काळजान आसा फकत आमी जाणो की देवाचें उतर वय आमच्या मनान आसा पूण तो भावार्थ आमकां आमच्या जिवितान आमकां फायदो हाडपाक जे देवान घडोवन हाडला जेजून घडोवन हाडला खुर्सा ते आमकां फायदो जावंक जाय जाल्यार आमी फकत त्या उतराचेर आमी नियाळ दवरूंक जाय. हाणें सांगलें ताणें सांगलें हाच्यो खबरो आयकोन आमी तें सगळें पयस दवरूंक जाय आनी फकत आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरूंक जाय. आमी आतां म्हाका टायम आसा आनी अर्दें वर आमी वतले म्हाका हो टायम जालो. Testimony बरें आमी फुडल्या सुमारान we'll go to verse number 19 because that was the real teaching for today. This was only a preparation म्हणजे जे आमी आयज शिकल्या की भावार्थ कित्याक आमी फुडल्या सुमारान
रोमकाराची पयली चीट 19 ते 20 आणि 21 ताजेर नियाळ कोत्तेले हांव तेन्ना आमी आमकां अजून ह्या भावार्था वयर अजून सोजमणी मेळटली. ओके, चल आमी आतां आमी फकत मागणें करया. मोगळा बापा, तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता, कित्याक तुवें आमकां आयज ह्या भावार्था वयर तुवें आमकां शिकोवन दिली. वय स्वर्गीच्या बापा, तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारान दवरलय. आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. जेजूचो भावार्थ आमच्या भितर आसा, पूण चड करून जेन्ना आमचो भावार्थ आमचो खाला सोकला वेता वो कित्याक जाता, कित्याक आमी तुज्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरिना. आमचे दोळे जे तुज्या पुताचेर दवरूंक जाय ते आमी तुज्या पुताचेर दवरिनासतना आमी आमच्या त्रासाचेर, आमच्या पिडेचेर, हाचेर ताचेर आमची चोत्राय वेता आनी आमी धुपथांव, आमचे निसंटन जाता. आमच्या भितर भावार्थ आसून आमचे निसंटन जाता. देखून बापा ह्या वेळार ही जी जो भावार्थ तुवें आमच्या भितर घालाय तो आमकां जैत हाडपाक आमच्या जिवितान आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या मनाची नडसणी करूंक तुज्या उतरा वयर आमची चोत्राय तुज्या उतराचेर धरून पोतून तें उतर आमच्या काळजान, आमच्या तोंडात धरून आमच्या मनाची नडसणी करून ह्यो भावार्थ जो भितर आसा आमी तो आमच्या जिवितान ताका वापरून आनी आमचें जिवीत जैती म्हूण जावंक, हेंच आमचें मागणें जावनी आयज बापा जेजूच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 All right. Thank you, brother. Thank you. Powerful Thank you. teaching, Anointed teaching. Thank you. थोडे आमचे भयणाची क्वेश्चन आसली. Okay, very good. सांगला यू ते बाबा. Okay, question answers. Yes. Scholastic. Good. We need questions. Questions you'll be able to understand better. Now is the time to ask question. Go ahead with Baba. Scholastic. Yeah, okay. Brother, Yes, sister. San. जेजून fig tree कस केले, वय शिराप घातले. शिराप घातलेले, वय. पूण ते ताचे सीजन न्हू आसले ते फ्रूट येवपाचे. वय ते सीजन नासले. वय पूण तोरी आसतना ताणे शिराप घातले ओके ते फिग ट्रीक. ओके मग ते आमकां मातशें कळोंक जाय कित्याक म्हणजे तेजे सीजन न्हू आसतनाय ताणे ते जेजून ताका शिराप घातले. व्हेरी गुड क्वेश्चन. तुजो प्रश्न एकदम व्हेरी गुड प्रश्न तुजो. हांव तुका आतां सजमणी दिता. तूं गोंयची वय. तूं जाणय आतां ह्या दिसांनी आमच्या गोंया, हांव गोंया आहा आतां, आमच्या गोंया आतां हो आंब्याचो सीजन, तो आंब्याचो पणसाचो सीजन, वय की ना. आतां समजा ह्या आंब्याच्या झाडाक आतां ह्या दिसांनी आंबे जावंक जाय जाल्यार ते आंब्याक कितें जावंक जाय पयलें? फुलां येवंक जाय. ती फुलां केन्ना येतात? मायच्या म्हयन्यान येतात. फेब्रुवारीन येतात, डिसेंबरान येतात, जानेरान येतात, फेब्रुवारीन येतात. म्हणजे 3-4 महिने पयलीं येतात. तेचे उपरांत ते फळ मेळटा आमकां, वय की ना. आतां समजा तुका आतां आंबे जाय जाल्यार आनी त्या झाडाक केन्नाच फळां येवंक ना, म्हणजे फुलां येवंक ना, आनी हांव आतां त्या झाडा कडेन येता आनी पळयता आंबे आयल्यात, वेळ आंब्याचो, हांव येता त्या झाडा कडेन आनी थंयसर आंबे पळयता, वेळ तो आंब्याचो वेळ आंब्याचो, वय की ना. आंब्याचो वेळ हो. दिस इज द सीजन फॉर मँगो. पूण त्या झाडाक फुलां येवंक ना. त्या झाडाक 3-4 महिने पयलीं फुलां येवंक ना. पूण वेळ आतां आंब्याचो. आतां फुलां येवंक ना जाल्यार तूं त्या झाडा कडेन वेतली आनी तूं पळयतली आंबे हा तो ना तर ना. कित्याक तूं जाणय त्या झाडाक फुलां येवंक ना म्हणून, वय की ना.
होय ब्रदर. इतल्या पासून तुका सजमणी मेळवली, सजमणी मेळवली मग आता इथे ओके. आता आम्ही अंजिराच्या झाडाकडे वसया. आता आम्ही अंजिराच्या झाडाकडे वसया. अंजिराचे झाड, होय. ऐकात, आम्ही 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 आमच्या गोंया कोण अंजिराचे झाड घालता? कोणे अंजिरा घाला गोंया आमच्या? ना, आमच्या गोंया अंजिराचे झाड जायना. आमच्या अंजिराचे झाड आमच्या गोंयच्या भायर जाता. कित्याक ह्या आमच्या गोंया म्हाका दिसता ही जी सॉयल हा क्लायमेट आसा त्या क्लायमेटा प्रमाणे त्या अंजिराचे झाड जायना. म्हाका दिसता पुना खिचर भायर जाता और आमच्या कितें म्हणटा इस्रायल गांवांत थंयसर जाता. आता आयकात, अंजिराच्या झाडा बद्दल आयकात बरे भाशेन. अंजिराचे झाड जेन्ना फळ दिता, आयकात बरे भाशेन, आंब्याचे झाड जेन्ना फळ दिता त्या आंब्याच्या झाडाक फुलां येवंक जाय पयलीं, वय की ना? तेच भाशेन अंजिराच्या झाडाक जेन्ना फळ येवंक जाय तेन्ना अंजिराच्या झाडाक पानांय येतात. पानां बरोबर त्या झाडाक फळूय येता. ही कॅरेक्टरिस्टीक, म्हणजे आम्ही समज आंबे जाय जाल्यार ताका फुलां येवंक जाय. तेच भाशेन अंजिराच्या झाडाक फळ जाय जाल्यार ताका पानां येवंक जाय. पानां बरोबर फळूय येता. समजली तूं आतां? म्हणटच हे झाड अंजिराचे झाड जे जेजू गेलो, कित्याक गेलो? कित्याक झाडाक पानां आसली. त्या झाडाक पानां आसली. म्हणटच पानां आसली जाल्यार फळ आसूंक जायले, वय फळ आसूंक जायले. पूण तें झाड डोंगी झाड असलें, हिपोक्रेट आहलें. एके भाशेन दाखयता की खरेंच हांव, आनी ते म्हणटा जेन्ना जेजू, तूं आपल्या किंग जेम्स वर्शनाच्या बायबलान वशी जाल्यार ते झाड जेजूक म्हणटा, तुका केलो मरे रेणो केलो मरे, तुका केलो मरे गोन्नाल केलो मरे हांवें, तुका फटयलो मरे हांवें तुका. अंजिराचें झाड जेजूक आमच्या जो आमच्या क्रिएटराक कितें म्हणटा? आमच्या रोचणाराक सांगता, अरे बाबा रोचणारा, तुका केलो मरे 420 केलो मरे, तुका 420 केलो मरे. आणि त्या वेळार जेन्ना त्या झाडान आमच्या रोचणाक 420 केलो, त्या रोचणारान म्हणलें त्या झाडाक, कोणूच तुझें फळ खावचो ना ह्या फुडें. त्या झाडाक शिराप घालता. देव, आयकात बरे भाशेन, ही सजमणी आमकां हें जें घडलें, आमकां एक तिजी सजमणी मेळली. सजमणी म्हणजे कितें? जेन्ना देवान आमकां पळय, आतां आमी मिसाक वचना, आमी मागणे करिना, आमी खरेंच वायट मनशां. देव आमचेर कसलाच आड ना. तो जाणो की वो वायट मनीस जाल्यार ताका फकत देवाच्या उतराची सजमणी जाय, तो परतून म्हजे कडेन येतलो, तें प्रॉब्लेम ना देवा कडेन. पूण जो लोक दाखयता की खरेंच इगोर्जेन वेता आनी सगळे मागणे करता आनी थंयसर दिमी घालता आनी ब्लेसड सॅक्रमेंटा कडेन सगळे मागणे करता आनी दाखयता सगळ्यांक की एकदम शांत भाशेन, पूण ताच्या भितर सगळें कुसकेंपण हा. तो कोणाक आपले फॅमिली बरोबर बरो रावना, सगळ्यांचेर बाय करता, फकत इगोर्जेन येवन व्हडले सगळे मागणे करता, सगळ्यांक दाखोवपाक की कोण सामको. असल्या डोंगी मनशांक देव एकदम नाकारता. असल्या मनशांक देव एकदम नाकारता. कित्याक? ही हेट्स हिपोक्रेट्स. तूं पातकी जाल्या, देव म्हणटा नो प्रॉब्लेम, वो पातकी जाल्यार म्हाका कोण तरी धाडटलो, ताका उतराची सजमणी दिता, ताका म्हज्या राज्यान भितर सरोंक दिता. पूण जेन्ना मनीस सजमता की आपूण सांत म्हणून, तो दुसऱ्यांक दाखयता की आपूण सांत म्हणून, पूण खरेंच देवाच्या फुड्यान ताच्या भितर कुसकेपणा, ताचें कसलेंच बरें ना, असल्या मनशाक देव एकदम नाकारता. आनी ही शिकोवण आयज ह्या देवाच्या उतरान जे ताणें शिराप घातलें, तीच शिकोवण आमकां जेजू ह्या उतरा वरवीं दाखयता. तो म्हणटा, म्हाका कसलेच जो डोंगी आसा, जो हिपोक्रेट आसा, म्हाका असल्या लोकांक लागीं देखून फारिजियो लोक
ताका तो केन्नाच फारिझेवा लोकांकडे फारिझेवा लोक ताका केन्नाच बाबार धरून आले ते फकत दाखयताले सगळ्यांक पळय हांव कितलो बरो मनीस तो सगळे स्क्रिप्चर घालताले हांगा थिचोर जेन्ना मागणे कोत्ताले 5 पाटी कोत्ताले ते सगळ्यांक पयशे दिताले ते सगळ्यांक दाखयताले की एक व्हडले सांत म्हणून पूण तांच्या काळजांनी ते एकदम कुसके आसले ते कसले जेजूचेर बावाड धरिनासले जेजू मेलो आनी कितें जालें जेजू मेल्या उपरांत कितें घडलें जेजू पुनर्जीवन जालो त्या सगळ्या सोल्दानांनी रोमकाराच्या सोल्दानांनी जेजू पळयलो पुनर्जीवन जालो तो पूण ताणें कितें केलें ते गेले आनी फारिझेवांक आनी ह्या दोन शास्त्रांक सांगलें त्या लोकांनी कितें केलें त्या लोकांनी कितें केलें तांकां पयशे दिले ओके राव कोणाकूच सांगी नाका की जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून तुम्ही पयशे घेयात आनी तुमची तोंड बंद करात कित्याक तांकां नाका जाली की जेजू पुनर्जीवन जाला ही खबर मेळोवपाक कित्याक तांच्या सगळ्या तांच्या धर्माची निसंतन जातलें आसलें आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी सगळेंचेर कोत्ता आमी बरें कोत्ता वय पूण आमचें काळीज बरें ना खरेंच आमी जेजूचेर भावार धरिना फकत धरून कोत्ता जेजूक एकदम आवडना ते खरेंच ही डजंट लायक दॅट ही हेट्स हिपोक्रेट्स देखून ताणें ही जी शिकवण आमकां दिली ह्या अंजिराच्या झाडार Thank you, brother. Okay. Thank you. Praise God. You got your answer? Yes, sister. Yes. Thank you, sister. Alright. So who's next? Praise God. Anybody else? Yeah? तुम्ही क्वेश्चन विचारीत जाल्यार बरें आहा तुम्ही भिनाकात की अरे बाबा कसले क्वेश्चन विचारले तुमच्या मनात कसलो दुबाव आसत जाल्यार भिनाकात आमकां जाय शिकोवन सगळीं जी आयकतात तुमचो प्रश्न वरवीं सगळीं शिकतात हांवूय शिकता म्हणटच तुमकां प्रश्न आसा जाल्यार दुबाव आसत जाल्यार भियेनाकात कोण कितें म्हणटलो म्हाका भिरांत दिसता पूण तुमी दुबाव तुमच्या काळजांत धरिनाकात कितें हा दुबाव विचारात म्हाका जाता जाल्यार हांव तुमकां जबाब दिता ना तर फुडल्या सुमारान पवित्र आत्म्यांक विचारून तुमकां जबाब दिता हांव सगळें नको हांव अजुनूय शिकता सद्दां पूण जेन्ना तुमी म्हाका प्रश्न विचारतात म्हाका हांव जाणा जाल्यार पवित्र आत्म्या उदेशीत तुमकां जबाब दिता नको जाल्यार हांव तुमकां फुडल्या सुमारान देवाच्या उतरान शिकोवन तुमकां जबाब दिता पूण आयज तुमी प्रश्न आसात जाल्यार प्लीज विचारात तुमच्या मनात कसलोच दुबाव धरिनाकात बिकॉज दुबाव म्हणजे देवचा येतलो आनी ताळयो घालतलो आनी ते देवाचें उतर घेवन येतलो आनी कसलोच फायदो जावचो ना आमकां पाहिलं आसा आणि ती 7 भावांकडे काजर जाता ओके and then it is said whose wife she will be called when Okay. she dies. येस त्याचा meaning म्हाका समजोंक ना. ओके आयचे शिवर्तमान वय की ना होय. आयज हांवें इंग्लिशीन ताका त्या उतराचेर सजमणी दिल्या आयज हांवें इंग्लिशीन म्हणजे 4 वरांच्या क्लासीन आयज त्या आयच्या शिवर्तमानाचेर एक्सप्लेन केला आता तुझें क्वेश्चन कितें तुजो प्रश्न कितें I just want this understanding, proper understanding. ओके Whose wife will she be called? ओके It's nobody. ओके Certain. जेन्ना जेजून देवान कायदो दिल्लो मोजेसाक ताणें त्या कायद्या प्रमाणे अहें सांगलेलें की जेन्ना एका फॅमिलीन समजा 4-5 भाव आसा आनी एका भावाची बायल भायर पडटा एक भाव भायर पडटा त्या कायद्या प्रमाणे त्या दुसऱ्या भावांक एका भावाक ताज्या भावाची बायले बरोबर लग्न करूंक जाय आसलें आनी ती भुरगीं जी जातिली आसली ती ताज्या भावाची जातिली आसली जो मेला तो हो कायदो आसलो means when the brother died it had to be the responsibility of one of the other brothers to take his brother's wife and marry her so that the children that were born to this lady through that relationship would now not be the brother's children, would be the brother who died his children. ऐकतात तुम्ही म्हणून साधुसी देवाचे उतर जाणो आसले देवाचे उतर कित्याक ते देवाच्या उतरा प्रमाणे तांकां तो हें करूंक जाय आसलें म्हणून ते आतां जेजू कडेन येतात कित्याक जेजू कडेन येतात हे साधुसी लोक
साड्युसीस तांकां पोनून जेवन मनीस पोनून जेवन जातलो मत्तकूच हे ते भावार धरून नासले. दे वर नॉट बिलिव्हिंग इन द रेजरेक्शन. आयकतात तुम्ही? सादुसी आता फारिसो मानताले की मत्तकूस पोनून जेवन जातलो म्हणून रेजरेक्शन आसतले. धर्मशास्त्री समजताले. फकत सादुसी तांकां भावात नासलो की जेन्ना मनीस मत्तकूच ते समजताले कितें आमी फकत ह्या संवसारान आसा मत्तकूच आमी काबार फिनिश आनी कांय ना आमचे कडेन. म्हणटोच ते जेजू कडेन येतात कित्याक ते पोनून जेवन वयर ते भावात धरिना. म्हणटच ते आतां जेजूक त्रासान घालपाक तांच्या मनान कितें आहा अरे बाबा पोनोत जेवन कसलें ना देखून ती एक स्टोरी घेवन येतात. म्हणजे ज्या उतरा प्रमाणे आहा मोइजान सांगलेलें की बावाड काय जाता म्हणजे आतां एक स्टोरी करतात. हें घडोंक ना केन्नाच. ते म्हणटात एक भाव आसलो ताका 7 भाव आसले. तोय मेलो ताजे उपरांत ताजी बायल आतां दुसऱ्या भावा कडेन काजार जाली. तोय मेलो दुसऱ्या भावा कडेन जाली. दुसऱ्या भावा मेलो तो आतां ती बायल जाली कोणाची सगल्या 7 भावांची आनी सगळे 7 भाव मेले. हांवें घडटा केन्ना हांवें तुमी केन्नाच आयकलां की एक बायल 7 भावां बरोबर काजार जाल्या केन्नाच घडोंक ना. पूण ताणें एक स्टोरी करून जेजू कडेन कित्याक आयिल्ले ते कित्याक ते पोवन दे वर नॉट बिलिव्हिंग इन द रेजरेक्शन. म्हणटून ते आतां ही स्टोरी घेवन जेजू कडेन येतात आनी ते मागीर जेजूक म्हणटात जेजू ती बायल जाल्ली काजार 7 भावां बरोबर जेन्ना मनीस पोनोत जेवन जातलो पळय आतां ते जाणा पोनोत जेवन ते ताचे भावान धरिना पूण आतां ते फकाणां करपाक आयल्यात. पोनोत जेवन जातकूच ती कोणाची बायल जातली ती कोणाची बायल जातली कित्याक तिजो संबंद तिचें लग्न जाल्लें कोणा बरोबर 7 भावां बरोबर 7 भावां बरोबर तिचें लग्न जाल्लें. तर जेजू तिका सांगता आयकात बरे भाशेन जेजू तिका सांगता कोणाक त्या सादुसींक सांगता अरे बाबा तुम्ही देवाचे उतर नकोत आनी तुम्ही देवाची पदवी आनी देवाचो पावर कितें आहा तो तुम्ही नकोत. बरें तुमकां सजमणी दिता हांव. तो म्हणटा जो मनीस ह्या संवसारान भायर पडटा आनी मरण वेता तो स्वर्गार काजार जायना. काजारी जिवीत फकत ह्या संवसारान आसता. काजारी जिवीत फकत ह्या संवसारान आसता. आतां तुका फकत कोणे तुज्या घोवा बरोबर त्रास आसा जाल्यार तुका बरी बायल ना जाल्यार बरो घोव ना जाल्यार खूब त्रास आसा जाल्यार तूं म्हणटले अरे बाबा देवा कितलें तुका हांव आर्गां दिता. स्वर्गार वेतकच हो आनी घोव आसतना ही बायल आसची ना. आतां फकत ही बायल आनी हो घोव म्हजो फकत ह्या संवसारान कित्याक काजार फकत ह्या संवसाराचेर आहा. थोडी जाणां तुमचो हानिमून आजुनूय चलता 50 वर्सां तुमची स्टोरी दुसरी. पूण हांव कितें म्हणटा ज्या लोकांचे काजार बरें जावना लग्न बरें जावना कोण पार्टनर मेळना सोरोप येता हें मेळटा आमकां ही बरी खबर म्हणल्यार जेन्ना आमी स्वर्गार वेतली तेन्ना थिंचोर लग्न ना थिंचोर काजार ना लोक स्वर्गार काजार जायना. थिंचोर फकत जेन्ना आमी थिंचोर पावता आमी सगळे आंज बडवे जाता. आयचे शुवर्तमान म्हणटा वय की ना जेजू सांगता जो कोण पोनोत जेवन जातलो तो जेन्ना स्वर्गार पावतलो तो जातलो एका आंज बडव्या भाशेन. थिंचोर आंज बडवे काजार जायना. तुम्ही केन्ना आयकलां की आंज बडवे काजार जातात ते ना. फकत ज्या मनशाक हें आसा बॉडी आहा तीच काजार जातात. आंज बडवे काजार जायना. पूण जेजू कितें म्हणटा कितें म्हणटा आत्मे एक्झॅक्टली एंजल्स आर आत्मे. म्हणटच हे जे काजाराचे साक्रामेंत आसा हो फकत ह्या संवसाराचेर आसा. जेन्ना आमी स्वर्गार वेतले थिंचोर काजार ना. म्हणटच आमी आतां चिंता ह्या संवसारान जेन्ना आमी आसा हांव स्वर्गार पावतकूच म्हजी माय मेवतली म्हाका म्हजो पाय मेवतलो म्हाका म्हजो घोव मेवतलो म्हाका म्हजी बायल मेवतली म्हजी भुरगीं म्हजो सासूपाय म्हजी सासूमाय वय की ना. घोव माय नाका सासूमाय मेवतली म्हाका वयर आनी ताजे उपरांत म्हजो सगळीं फ्रेंडां म्हाका दिसतलीं वयर. आमी चिंतना ते भाशेन आमी चिंता की ना तुमकां नाका
तुमकां नाका तुमची पाय माय भुरगीं तुमचो घोव तुमची बायल तुमची सगळीं आमिगां सगळीं तुमकां स्वर्गार नाका. सगळ्यात जाईल but तितून ऐकात भाव भयणीनो, ऐकात. जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, आयज आमी शिकल्या की जेन्ना आमी जेजूचे बावर दवरता आमी नोय रोसना जाता, वय की ना. आमी आतां आमच्या पाय मायचीच भुरगीं जायना, आमच्या संवसाराच्या पाय मायची भुरगीं जायना, आमी जाता आमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं, सर्गीच्या बापाची. वय की ना. आनी जेन्ना आमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जाता तेन्ना तुमी मुजी आतां कोण जातात. आतां जेन्ना तुमी जेजूचे बावार दवरता तुमी मुजी कोण जातात. आतां भाव भयणा. आमी म्हणटा आमकां सगल्यांक भाव भयणा, पूण खरेंच आमी जेजूच्या वरवीं भाव भयणा, आमी खरेंच भाव भयणा. हांव तुमकां विचारता, जेन्ना आमी खरेंच भाव भयणा एकामेकाक कितें कोत्तात, ती ताका जेजूक दितात, मोगान रावतात. तांकां जाय की जेजू तांकां कोडीक कोत्तात, तांकां जेजूची सजमणी दितात. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचे बावर दवरता आमची टिकेट गॅरंटीड जाता, कन्फर्म जाता स्वर्गार वचपाक. पूण जेन्ना आमी जेजूक वळखना तेन्ना आमी स्वर्गार पावची ना. आतां आमी स्वर्गार पावतकूच समजा आमी बावर दवरलो, आमी मोगान चल्ली, जेजूचे बावर दवरलो, आमी स्वर्गार पावली. तुमी स्वर्गार पावतकूच आमी पळयतली, अरे गो खंयसर आहा, म्हजी पाय माय खंय, म्हजो बॉयफ्रेंड खंय आहा, गर्लफ्रेंड खंय आहा, म्हजो शेजारी, म्हजी सासूमाय. आमी चिंतले हांव तें. आमी जेन्ना थंयसर पावतले भाव भयणीनो, आमी फकत सर्गीच्या बापाक पळयतले, आमी आमच्या जेजूक पळयतले, आमच्या देवाक पळयतले, आमच्या बापाक पळयतले. तेन्ना आमी फकत आमी चिंतचे अरे कोण म्हजो घोव आसलो, कोण माय आसली. आमी जेजूच्या फुड्यान आसतले, आमची सगळी चोत्राय दुसरीच आसतली. पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आमी चिंता, अरे म्हजो पाय, म्हजी माय, म्हजो भुरगो, आमी आमचेच चिंता. असले चिंतप आसा जाल्यार आमी स्वर्गार पावतले. हांव विचारता तुमकां, म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजी सासूमाय, म्हजो सासूमाय, मुजे असले चिंतप घेवन आमी स्वर्गार पावतले. केन्नाच पावची ना. कित्याक आमी आतां चिंतूंक जाय देवा भाशेन, हा देव म्हजो सर्गीचो बाप. आतां म्हजो बाप सर्गीचो बाप, वय म्हजी पाय माय हा आमच्या संवसारान पाय माय नासली जाल्यार आमी ह्या संवसारान येतली आसली ना. वय जेन्ना आमी ह्या संवसारान येयली, आमच्या पाय माय वरवीं आमी संवसारान येयली. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरलो, आतां सर्गीचो बाप आमचो बापूय जालो. आमी आतां सगळ्या भावार्थ्यां बरोबर आमी भाव भयणां जाता, आमी सगळीं स्वर्गार जाता. जेन्ना आमी वयर वयतली आमी म्हणटले, अरे बाबा पावली आमी स्वर्गार, जेजू आमी आतां तुका फुडें पळयता. थंयसर देवाचें उतर म्हणटा, there will be palace, there'll be mansions of gold, the streets will be of gold. The book of Revelation tells us the streets will be of gold. There will be so much of आमी आमच्या संवसारान कितें घडलां तें आमी चिंतल्या. थंयसर आनी वेळ आसचो ना कितें चिंतपाक संवसारा बद्दल. आमी स्वर्गार आसतले, आमी फकत जेजू फुडें आसतले, देवा फुडें आसतले. आमचें चिंतप, आमचें सगळें मन बदलतलें. वी विल बी लायक एंजल्स. वी विल बी ओनली इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. आनी देखून भाव भयणीनो, हांव तुमकां कित्याक सांगता, हांगाथान संवसारांतल्यान आमचे मनाची नोटसोनी जावंक जाय. वी हॅव टू स्टार्ट थिंकिंग दॅट वी आर ऑलरेडी इन हेवन, दॅट वी आर गोइंग टू बी. आमी भाव भयणां, आमी खरेंच मोगान, आमी खरेंच जेजूच्या मोगान, जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवपाक, ही बरी खबर दिवपाक. कित्याक जेन्ना आमी पळयता की लोक जेजू वळखना, जेजूक आजुनूय लोक जेजू वळखना, आमी वेतान तांकां जेजूची खबर सांगता. कित्याक आमी खरेंच तांचो मोग कोत्ता. आमी तांकां जेजू दिवंक जाय. कित्याक जेजू वरवीं तांचें साल्वासांव जातलें, ती आतां स्वर्गार पावतलीं. देखून आमकां गरज ही जेजूची बरी खबर सगळ्यांक दिवपाक, ही जेजूची खबर सगळ्यांक सांगपाक की आमी खरेंच देवाचे पूत, देवाच्यो धुयो म्हणून. वय की ना. तुज्या प्रश्नाचो जवाब दिलो सिस्टर हांवें. Thank you, brother. Thank you.